युवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया हेडलायन. सिवरेजीच्या कामांक लागून फोंड्याचे रस्ते जाल्यात सामकेच काबार. थळाव्या लोकांनी उक्तायली तिडक. रस्त्याच्या दुरुस्तीची केली मागणी. फातोर्डे दोट्टी खून प्रकरणात तिगूय दुबावितांक 5 दिसाची बंदखणीची ख्यास्त. 16 तारखेर परतून करतले कोर्टा मुखार हजर. वेळसांव स्पोर्ट्स क्लबान निमाणे कडेन जोडली जैत. बुधवारा जाल्ले मॅचीत पणजी फुटबॉलर्साचेर 2-1 गोलान केली मात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फातोर्डे दोट्टी खून प्रकरणात मडगांवच्या JMFC कोर्टान तिगूय दुबावितांक 5 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायली. 16 तारखेर परतून तांकां कोर्टा मुखार हजर करचे पडटले. पुलिसांनी आकाश घोष आणि आदित्य कुमार दोगूय मूळ झारखंड तसेच रबीन कुमार मूळ बिहार ह्या तिगांकूय मुंबयच्यान अटक केल्ली. बुधवारा तांकां मडगांवच्या JMFC कोर्टा मुखार हजर केले. Further, all the 3 accused were brought to Goa, and today they were produced before the Judicial Magistrate First Class and remanded for 5 days police custody. And they will be produced on 16th morning before the Judicial Magistrate for further remand. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. फोंड्या सद्याक सिवरेज, गॅस आनी उदका पायपलायन घालपाचें काम नेटान चालू आसा. देखून रस्ते खणून दवरल्यात. ह्या खणलेल्या रस्त्या वयल्यान यो वच करतना लोकांक बरोच त्रास जाता. ताका लागून सिवरेज पायपलायनीचें काम बेगीन पुराय करचे फोंड्याच्या लोकांनी मागणी केल्या. ह्या कामांचो नियाळ घेवपा खातीर फोंडेचो आमदार रवी नायकान सगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यां सांगातान बुधवारा बसका घेतली. सिवरेज पायपलायनीचें काम फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन चालू आसा. फोंड्या व्हडले व्हडले फोंड खणून दवरल्यात. कांय कडेन कामगारांक व्हडले फातर लागिल्ल्यान तांकां चड भितर खणचे पडले. आढावा घेतला मी की जे ह्या सिवरेज स्कीम सिवरेज म्हणटा ते आमी आतां वारकड्याक कंप्लीट केला, हांगाय कंप्लीट केला आनी विथीन बाय मे अशी कंप्लीट जातली म्हणटा ते. लायटीचे जे आसा पळय ते लायटीचे डिपार्टमेंटाचे आयज आमी तांकां आपोवना, कित्याक तेंचे मेंटेनन्स चालू आसा. गॅस कितें आसता तें आमी विथीन 7 days आपण कंप्लीट करता. कितें तें काम आसा रस्ते कट करपाचें ते एका डांबर घालपा लागून ते आमच्या बार्डोला बिल्डिंगे कडेन थोडें तरी उरलां म्हणून काम करता आनी थोडी आतां कनेक्शनां रिलीज जातली. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. सरकारान जायती आश्वासनां दिली, पूण लोकांची उदकाची ताण अजूनय सारकी भागूंक ना. मोरजेच्या लोकांक सारकें उदकूच येना. जेन्ना उदक सोडटात तेन्ना तेंच्या नळाक रेबो मिस्तुरात आशिल्लें उदक येता. नाइलाजान लोकांक कॅमिकल घालून उदक निवळ करून तें वापरचें पडटा. गोंयांत उदकाचो तुटवडो ना, पूण उदका पुरवण करपाची सिस्टमय सारकी ना. हीच सिस्टम जाग्यार घालपाची गरज आसा. उदकाचो प्रस्न सोडोवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पुरो दिल्लें, पूण ताचें हें आश्वासन अजूनय आश्वासनच आसा. गोंयांत 100% लोकांक नळाची जोडणी दिल्या, पूण ह्या नळांतल्यान नितळ उदक येना. येता तें चिकल मेस्तुरात आशिल्लें उदक. मोरजेच्या मुरीद वाडो आनी नव्या वाड्यावेल्या लोकांक फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन उदकाचो उणाव आसा. फाटलीं 15 वर्सां जालीं हीच परिस्थिती आसा. लोकांनी कागाळी लेगीत केल्ल्यो, पूण ताचो कांयच फायदोच जालो ना. पिवपाच्या उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान बोरवेल मारले आनी उदकाचो पुरवठो केलो, पूण मेळपाचें कितें तर चिकल मेस्तुरात आशिल्लें उदक. हे विशीं तांणी भौशीक बांदकाम खात्यांत कागाळी केल्ली, पूण कोणेच कानामनार घेवंक ना. हांव मोरजेच्यान आयज मोरजे न्यू वाडा
गेल्या 15 वर्सांच्यान आमी त्या नळाक पाणी बरें येतलें म्हणून आयज वाट पळयतात, पूण हे पळय हे आयज त्या नळाक असले पाणी येता आनी हे पाणी आमकां आयज यूज करचें पडटा. हेतूर क्लोरीन जावं ती फडकी घालून आमी आयज क्लीन करून असले पाणी आमी आयज हें करता, यूज करता. डिपार्टमेंटाक खबर आसा, डिपार्टमेंटाक सांगले तेचेर कांयच एक्शन घेयनात. हांगा 2 बोरवेलां आसात. एक भाई खलपान मारलेलें एक बोरींग 1988 आनी एक बोरींग आमच्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरान मारलेलें. सो ते 2 बोरवेलाची कनेक्शनां आयज ह्या PWDच्या लायनीक कनेक्ट केल्या आनी थंय तो पंप चालू केल्या उपरांत ते पाणी आयज ह्या नळाक येता आनी ते आमकां यूज करचें पडटा. पूण कोणाक खबर ना ते पाणी कशें येता तें. हे पळय हे आतां म्हाज्या नळाच्या टॅबांत घेतलेले, ही मोरजेसून लायन येयल्या त्या टॅबाचे आनी एक मांद्रेच्यान लायन येयल्या. अशें म्हाज्या कडेन 2 नळाचे टॅब आसात. 2नय लायनीक सेम कलर येता, पूण मांद्रेच्यान जी लायन येता तेका एक्कय उदीक म्हणटा तें अजिबात ना. आयज हो न्यू वाडो पाणये खातीर तडफडटा जावं हे लोक आयज हें करतात, पूण हे लोक पिवपा खातीर आयज सकयल आपल्या जुन्या घरा कडेन वचान आयज पिवपा खातीर 5 लिटर जावं 10 लिटराची पाणी घेवन येतात गाडयेन, पूण यूज करपाक हेच उदीक आमकां यूज करचें पडटा. म्हाजी रिक्वेस्ट आहा आमदाराक, आनी आमदार आयज BJP सरकारात आहा आनी BJP सरकार आसलो हेतूर फक्त चेहरे चेंज जाले, पूण काम करपाची तेंची थेरी आहा ती सेम. आयज कशी थेरी आसात जावं ह्या न्यू वाड्यार आयज व्हडले कार्यकर्ते आहात, माजी सरपंच पंच हेंचीय घरां आसात. आयज ते फुडें सरान कित्याक हे सांगनात हे म्हाका कांय खबर ना. आयज इतलीं घरां आसात जाल्यार एकटोय तोंड उगडूंक बगिना. गोवा 365 खातीर मोरजेच्यान संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापशेकरांचो एकवट गटान बुधवारा आपल्या पॅनलाची घोशणा केली. ब्रेस्तारा हो गट आनीक 5 उमेदवारांची नांवां जाहीर करतलो खंय. आपले पॅनल भोवमतान वेचून येतले म्हापशेकारांच्या एकवटाच्या फुडाऱ्यान विश्वास उक्तायला. कितलीशींच वर्सां जालीं म्हापशे शार उदरगती पासून वंचीत उरला. म्हापशेकारांनी भाजपाच्या उमेदवारांक वेचून हाडले, पूण उदरगत मात जाली ना अशें तांचें म्हणणें. प्रपोज कावन्सिलर्स आसा आनी तांची एक हे काडलें आसा 15 जाण, पण बाकीचे 20 टोटल उरलेले आहात न्ही, म्हणजे टोटल 20 आसात न्ही, ताचे नांव आमी डिक्लेअर करतले ह्या कोटा अंडर. आनी आमच्या म्हापशान खुबश्यो समस्या आहा, ताजे वयर कसो तोडगो काडपाचो किंवा ताची चालना कशी लावपाची, जशें बस स्टँड, पार्किंग आनी अनेक अशे विशय आसात ते कशे चालीक लावपाचे. ह्या हेतूक लागून ही जी म्हापशेकारांचो एकवट आसा न्ही तो आमी स्थापीत केल्लो आसा. ह्या खेपेक तुमी आमच्या कौन्सिलाक निवडून दियात, पूर्ण पाठिंबा निवडून दियात आनी तुमी त्या कौन्सिलरांच्या घरा वचात करिना जाल्यार. हे जर कोण काम करिना न्हू तांकां लोकांनी वचून मारूंक जाय हांव म्हणटा तर. आनी म्हाका जाल्यार पूर्ण खात्री आहा हे आमचें पॅनल येतलें पळय आनी सगळे म्हापशेकार हेच्या फाटल्यान आसात आनी ते 100% आमकां निवडून दितले आनी पूर्ण भोवमतान निवडून दितले. मजगती अल्पना शिरोडकरान अपक्ष उमेदवार म्हणून वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां. बायलांक स्वावलंबी करपा बरोबरच कोयर आनी रस्त्यांचो विशय सुटावो करतले अशें अल्पनान सांगलें. कॉमन म्हणजे आतां रस्ते, मागीर वेस्ट मॅनेजमेंट, गार्बेज ह्यो कॉमन आसातूच, ते आमी लक्ष दितलीच. पण आणखीन एक गोष्ट तुमकां लक्षांत हाडप सोदता ती म्हणजे वुमन एम्पावरमेंट. म्हाजें एक ल्हानपणांतल्यान स्वप्न आशिल्लें की म्हाका बायलांक बरो फुडार दिवचो. माझी तरी म्हापशाच्या जनते कडेन मागणी आसा की पॅनलान आसलेली व्यक्ती पळोवन वोटींग करचें. पॅनलूच खंयचो प्रमोट करचो न्ही. भितून समजा जर आमकां जर गेल्या फावटीचें जर उदाहरण पळयलें की गेल्या फावटी एकाच पॅनलान कांय न्ही म्हटल्यार 16 कावन्सिलर्स जिखून हाडले आनी गेल्या 5 वर्सान जी कामां जावं शकताली बरी तेजे पेक्षा म्हणजे आनी फाटल्या 5 वर्सां पयलीं जी कितें कामां बरी जाल्ली तेजे पेक्षा कमी कामां करून ह्या ग्रुपान फक्त ज्या लोकां कडल्यान जे फीडबॅक येता फक्त आपलेच स्वताचे स्वार्थ साधून घेतले. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार.
भारतात 17,921 नव्या कोरोना केसींची नोंद झाली. महाराष्ट्र, केरळ, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडूत एकूण केसींची 83.76% केसींची नोंद झाल्या. फाटल्या 24 वरांत 20,652 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात. जाल्यार 133 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. भारतांतल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 1,12,62,707 पावलो. जाल्यार 1,09,20,046 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. 1,84,598 एक्टीव केशी आसात. दिसपट्ट्या केशींचो नियाळ तशेंच 6 राज्यांतल्या कोरोना केशींची आंकडेवारी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. बेळसांव स्पोर्ट्स क्लबान निमाणे कडेन जैत जोडल्या. बुधवारा जाल्ले मॅचीत तांणी पणजी फुटबॉलर्साक 2-1 गोलान हारयलो. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबाक ह्या नादीच्या सगळ्याच मॅचींनी हार खावची पडिल्ली. आयचे मॅचीत वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबाक गोल करपाच्यो 4 संद मेळिल्ल्यो. 39व्या मिनटाक फिल्टन दिकुन्नान गोल करून वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबाक आघाडी मेळोवन दिल्ली. दुसऱ्या सत्रांत पणजी फुटबॉलर्सान आक्रमक खेळ केलो. 79व्या मिनटाक अक्रमान गोल करून पणजी फुटबॉलर्साक 1-1 अशी बरोबरी सादून दिली. मॅच सोंपपाच्या कांय मिनटां आदीं ब्रायन मास्कारेन्सान गोल करून वेळसाव स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 अशी आघाडी मेळोवन दिली. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. फुडल्या 4 दिसांत तापमानात व्हडलोसो बदल दिसून येवंक ना. मळब निवळ आसतलें. सांज वेळार दमट पडूं येता. सकाळी फुडें दवाची कुपां दाटून येतली. चडांत चड तापमान 33 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 ते 25 डिग्री आसूं येता. बुधवारा गोंयांत सुकेच वातावरण आशिल्लें. चडांत चड आनी उण्यांत तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना. पणजेन सगळ्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.gowa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.